तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा काकू तुझी दाखय जीवी तुझे लाभ देवा आमच्या काकूळदारा मानून घेतावा आम्ही सगळे सस्ते संगी तू मूळ सर्वे स्पर्धनी वर्ण कामच्यान जायना पृथ्वी तुझी वरती कशी गाव तुझी कीर्ती प्रणाम तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा काकू तुझी धाकय जीवी तुझे लाभ देवा आमच्या काकूळदारा. मोगळ भाव भयणीनो, तुमकां सर्वांक ह्या देस्तुतेक मोगाचो स्वागत मागता. एका मनाची काळजाची जावन येमेसाचें बलिदान भेटोवया. 32व्या आयताराच्या देस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागतना एका मनाची काळजाची जावन एकामेका खातीर मागया आनी सुमयाचीं बेसांवां जोडया. ह्या संदर्भार अर्गामिस्थिता फाबियन जेसी मेंडोन्सा मियर, अर्गामिस्थिता जो आरान आनी कुटाम कॅनडा तांच्या वर्सुती विशेष संदर्भार ह्या मागता आसतना मसमेस्तां बसोत मागया. जे कोणा मागतान बसयला तां सगळास कडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आमच्या फिरगेची तास मिसांव आयतार आमी आचरण करता आसतना ह्या मिसांव आयतारा संदर्भार मिसांव वाव करतल्या सर्व भाव भयणी खातीर ह्या जगां खातीर धार्मिकां खातीर मागया. आनी आमी मिसांवाक वर्तो सहकार पाठिंबो दिवच्याक देव सहदार करपा विशेष करून फौज जावं दी म्हूण आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं. मोगाच्यानो, सद्या काळाच्या 32व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमुक आमी एक कुटुंब जावन युकरिस्ताच्या मेजा बावरी सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती आमकां बुद्ध आवकारी बरी जिविताच्या दिव्यांत बऱ्या कर्णाचें तेल घेवन सोम्याच्या येण्याक तयार रावंक उलो दिता. तर चिंतनान, शब्दान आनी कर्णेन आमच्या जिवितांत सदांच बरें करूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. मगळ भाव भयणीनो, शब्दान करण्यान आनी चिंतपान बरें करूंक देवाचो आदार करपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागता आसतना तसो समय जेजू क्रिस्त आमकांय जाणवाय गिन्यान दिवन दी म्हूण मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फावो ते बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया आनी तळकाळ सामानान हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समीर तयार करया. आमी दोळे धांपी आमी गेल्ल्या पथकाची दूख धरया. सोम्या जेजू तुजे उतर आमकां जाणवाय दिता. ह्या सर्गीच्या जाणवायेचो तिरस्कार केल्ल्या खातीर पश्चाताप हांव दूख धन बक्षाने मागून म्हणटा. सोम्या जेजू, तुजो संस्कार आमकां तुजी सकत आनी कृपा जोडून दिता. ह्या सक्तीचो तिरस्कार केल्ल्या खातीर आमी पश्चाताप हांव दूख धन बक्षाने मागून म्हणटा. मगळ सोम्या, एकामेका समोर केल्ल्यांत सर्गेचो आनंद फोव जाता, सर्गेचें राज्य फोव जाता म्हणटाय. राग मोसो द्वेश दोन जे येयल्या पेल्याक दुखयलां. ह्या मुखांतर तुजो उपादेश मोडला. पश्चाताप हांव सोम्या आनी बक्षाणे मागून म्हणटा हांव. क्रिस्ता काकुतक सर्व पदवेदा देव आमची काकुळट करून आमची पदकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि
जगाच्या ईसा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फोता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया एकडी बोरदोळे तांपी आमच्या घर संगातीर मागे सर्व पदवेदार देवा आमच्या बोमोगाळ कनवळ्या बापा आमच्या वेली सगळी विघ्नां पयस कर अशें अत्म्याक आनी कोडेक कसलीच अडकळ नासतना कुशल मनान तुजे साखरी करूंक आमकां कृपा दी उपकार आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना जन्वयेच्या पुस्तकांतलें वाचप जन्वय परजळीत आनी अक्षय तिचो मोग करतल्यांक तिची वळख जाता तिका सोदतल्यांक ती मेळटा आपुणूच पयलीं फुडें सरून आपणाक आशेतल्यांक आपली वळख करून दिता तिका सोदूंक सकाळीं फुडें उठतल्याक कसलीच अडचण आसची ना कित्याक ती ताच्या दारा कडेन बसलेली ताका मेळटली तिचे विशीं नियाळ करसोस संपून समजोनी तिचे पासो जागरण करता तो चिंतेंतलो मुक्त जातलो कित्याक आपणाक योग्य आसलेल्यांक सोदूंक तिस भोंवता आनी तांकां तांचे वाटेर मैपसान दिश्टी पडटा आनी तांच्या सगळ्या योजनांनी तांकां भेटता देवाचें उतर हें देवाचे वळखकार मुझा सोम्या मुझा देवा तुका मुजो आत्मो तानेता मुझा सोम्या मुझा देवा तुका मुजो आत्मो तानेता देवा तूच मुजो देव तुझ्या दर्शनाक हांव आत्रेगोन आसा तुका मुजो आत्मो तानेता उदक नासलेले सुके तरणी परी मुजी कूड तुका लालेता मुझा सोम्या मुझा देवा तुका मुजो आत्मो तानेता तुझ्या मंदिरांत तुका हांव दिश्ट उबारता तुजी पदवी आनी महिमा देखोवंक वाशेता तुझ्या मोगाचो अनुभव जिवा प्रासे मुझे वोट
तुझी महिमा वर्णित मुझा सौम्या मुझा देवा तुका मुजोत मोतानिता मुझा सौम्या मुझा देवा तुका मुजोत मोतानिता. सा पावलोन तेसलोनिकरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, मरणाचो विशय घेतलेल्यांची खरी स्थिती तुमी जाणा जायजे म्हूण आमची अपेक्षा. तेन्ना तुमी बरवसो नातलेल्या हेरां बरी खंते बरी जावची नात. जेजू मेलो आनी परत्यान जिवंत जालो हें आमी सदमानताव जाल्यार ताचेर विस्वास दवरून मेल्ल्यांगी जेजू सवें देव जिवंत उठयतलो. सोम्याची शिकवण म्हणून चिंतून आमी तुमकां सांगता, सोमी परत्यान येसर आमी जिवंत उरलेलीं ती मेल्ल्यांचे की मुखार आसची ना. फर्मानाचे गरजवणेक श्रेश्ठ बडव्याच्या उल्याक आनीक देवाचे तुतरेच्या आवाजाक सोमीच स्वता सर्गींताव देंवतलो. तवळ क्रिस्ता थंय विस्वास दवरून मोरून गेल्लीं पयलीं उरतेलीं, उपरांत आमकां तवळ पर्यंत जिवंत उरलेल्यांक तांचे सांगाता अंतराळाक क्रिस्ताक मेळोवंक कुपांचेर उखल व्हरतले. त्या नंतर आमी सदांच सोम्या सांगाता आसतल्या देखून हें सांगून एकामेकाक बुजवून दियात. देवाचें उतार हें. देवाचे उडकार. Alleluia, 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 alleluia. जागृत रावा, ऐती रावा, कित्याक मनशापूत खंयच्या वेळा येतलो तें तुमी नेणा. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सवे आसूं. भगवान मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुमिया. जेजून आपल्या शिसांक ही ओपार सांगली. तो दीस येताना देवाचे राज्य हे परी म्हूण येत. दादेडयो आपले दिवे घेवन होरेताक मेळोवंक गेल्यो. तांचे पैकी 5 बुध नातुल्ल्यो आनी हेर 5 बुधवंत. बुध नातुल्ल्या 5 आपले बगलेक दिवे घेतले पूण तेल घेतले ना. पूण बुधवंतांनी दिव्या सांगात आपल्या कुळसुलांनी तेल घेतलें. होरेतांनी येवंक गडाय केल्ल्यान तांकां सगळ्यांक जेम आयली आनी शेकी न्हीद पडली. मध्यान राती एक बोब जाली. हाळे होरेत आयलो, ताका मेळोवंक येया. इतलें आयकलेंच त्यो सर देडयो उठल्यो आनी आपापले दिवे पेटोवंक पडल्यो. तवळ बुध नातुल्ल्यो बुधवंता लागीं म्हणाल्यो, तुमचे लागीं आसलेल्या तेलांतलें आमकां इल्लें दिया. आमचे दिवे पालवतात. पूण बुधवंतांनी तांकां साप दिवन म्हळें, आमकां आनी तुमकां म्हणटना तेल पावना जायत. तुमी विकतल्या सरसी वचून मोलाक घेवचेंच बरें. आनी ती मोलाक घेवंक म्हूण गेल्ल्या वेळार होरेत आयलोच. आनी आयत्यो आसलेल्यो दडयो ताचे सांगाता लग्न आसल्या भितर सरल्यो आनी दरवटो दांपल्यो. थोड्या वेळान उरल्यो 5 दडयो येवन पावल्यो आनी सैबा सैबा आमकां दार उक्तें कर म्हणूंक लागल्यो. पूण ताणें भितर तावन जाप दिवन म्हळें, ना जायना, तुमी कोण म्हणाव नेणा. देखून जागृत रावा, कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयचे म्हूण तुमी नेणात.
देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हणजे मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, बुदवंतकाई वा जाणवाई देवान दिल्लें वर्तें देणें. हर एका मनशा थंय बुदवंतकाय आसा वा जाणवाय आसा. तो शिकपी आसूं दी अशिकपी आसूं दी, जाणटेकाई वा बुदवंतकाई देवाच्या जाणवायाचें देणें. देणें संवसारी जाणवाई आमी शिकपा मुखांतर जोडटा न्ही गे. देखून इस्कॉलांत आमकां सब्जेक्ट आसा, विज्ञान आसा, सायन्स आसा, मॅथमॅटिक्स आसा न्ही गे, गणिता, विज्ञाना, समाजा शास्त्र आसा न्ही गे. भासो आसात, विविध नमुनेच्यो लँग्वेज्यो आसात, कन्नडा, इंग्लीश, हिंदी, कोंकणी असली भाशा. मागीर विविध नमुनेची शिकपां आसात, पॉलिटिकल सायन्स, इकॉनॉमिक्स, तशेंच स्टॅटिस्टिक्स, तशेंच विविध नमुनेचे सायन्सांत आसा. तो आसूं दी तुमी हांगा पळया, तो आसा, तो भायर येता वेळेला. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, ही सगळी जाणवाई संवसारी तशेंच सर्गीची मनीस दिसपट ते जोडून घेता. संवसारी जाणवाई नातलेले सर्गींच्या जाणवायान भरलेले आमी पळयता. 2003 वर्सांत हांव उमनाबाद म्हणजे बिदर जिल्ल्यांतल्या उमनाबाद तालुक्यांतल्या एका हळ्ळेंत एमिसांव काम करनासलो. थंयसर तेजम्मा म्हणली एक व्यक्ती आसली, तेजम्मा एद्दी मोठी आसली. तिच्या घरा आसलो, ताच्या घरा ल्हानशें घर. ती त्या गांवांत व्हडली मनीस, कांय शिकोवंक ना एबेट, पूण ती वाडीक पयशे दिताली, वाडीक पयशे. आनी ती वाडीक पयशे दिल्ले येता आसतना ती वाड म्हयन्याची दिसांची कशें कॅल्क्युलेट करताली म्हळ्यार मोती भितर आमचे कॅल्क्युलेटर म्हणी रॉंग जायत, ती रॉंग जायना, ती चूक जायना तिका. तितले एक सिस्टमॅटीक रितीन ती लेख करताली मोती भितरच, आनी तुजे इतले पयशे म्हूण सांगताली. देखून जायते म्हणटाले ही कांय शिकनासतना इतलो वयवाट करता, शिकली जाल्यार कितें करती ना म्हूण. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, सर्गींची जाणवाई म्हळ्यार तशी. संवसारी जाणवाय आपणायनातले, संवसारी शिकप आपणायनातले जायते जण हे सर्गींच्या जाणवायान जियेतात. आमचे मलगडे तुमी पळयतात, आदली बांदपां, आदले संके, आदल्यो वाटो, आदी बांदली व्हडलीं कोठी खंयच्या इंजिनियरांक बांदूंक साथ दिना तसले. ती जाणवाई सर्गींतावन जोडलेली ती आपल्या कालेतांनी वापरताली. तांकां व्हडलें शिकप नातलें तांचे बरी. आधुनीक काळाचे इंजिनियरांनी बरो आसात, पूण त्या इंजिनियरांक असले जाणवायेचे की चड जाणवाई मेस्तांक आसा, मॅकॅनिकांक आसा. हे सगळे म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो सर्गींतावन दिल्लें देणें. देखून आयचे पयलें वाचप म्हणटा, सर्गींची जाणवाई एक परजळीत, एक अक्षय, तिचो मोग करतल्यांक तिची वळख जाता. ही जाणवाई म्हळ्यार सर्गींचें राज, ही जाणवाय म्हळ्यार सर्गीचो संतोश, ही जाणवाय म्हळ्यार सर्गीचो मोग, ही जाणवाय म्हळ्यार सर्गीची एक सेवा. ती सर्गीची जाणवाय आमी हर एकल्यांनी आपणावंक जाय. हेच्या सुवातेंत जेजू 10 दडयांची ओपार सांगता. 10 दडयांच्या ओपारेंत 5 बूद आसल्यो, 5 बूद नासलेल्यो म्हूण. त्यो 10 दडयो कांय संवसारी शिकाप, कांय शिकिल्ल्यो न्ही आसतल्यो, आतां जे बरी इस्कॉलां नासतलीं, पूण देवाची जाणवाय तांचे तें आसा, देवाची बूद तांचे तें आसा, पळय गे न्ही.
आणि त्या जाणवायन तिची येतात होरेत येवसो आसा वरेत येवसो आसा म्हणून त्यो देडयो वरेताक मेळोवंक आयल्यात होरे दिसाक येना रातीक येवसो आनी ताजे पयन केदाळा आखेर जाता खबर ना आतां तांचे बरी वेहिकल नात आतां तांचे बरी ट्रान्सपोर्टेशन ना पांय वाटेन सोलून येसय एका गांवांतून एका गांवाक तो केदाळा पावतलो ते नेना पूण राखून रावस जाय देडयांचें काम होरेताक स्विकार करून राखून रावस जाय आमच्या काळार आदी आमच्या मलगड्यांच्या काळार बसां बरां नातलीं कारां बरां नातलीं न्ही व्हंकलेन न्हवऱ्याच्या पिरगजेक हेजें आसलें काजर जावंक आतां हें तशेंच घडटा पूण आतां हॉलकें लागीं आसा त्या फिरगजेन ती काजर ही दवरतात पूण आदीं न्हवऱ्याच्याच फिरगजेंत लग्न जावंक आसलें देखून होरेत व्हंकल पयस गांवची जाल्यार ती पयलेंच येवन मुखार माटो घालून रावतालीं पांय वाटेन सोलोवंक येवंक आसलें पांय वाटेन देखून न्हवऱ्याच्या फिरगजेंतच मुखार माटो घाल सुवार आसलो मुखार म्हळ्यार हे सैऱ्यांचेर एक माटो घालून थंयसर ती रावतालीं आनी दुसऱ्या दिसा बायसन रेस्पेराक इगर्जेक येतालीं मुखार माटो म्हणटाले पयल्या दिसाच थंय रावतालीं पांय वाटेन आनी होरेत आनी व्हंकल पांय वाटेनच इगर्जेक येतालीं आनी रेस्पेर जाल्या उपरांत सांगाता पांय वाटेनच बँडा नादार माटवाक वेतालीं तुमी पळयलां आसतलें आनी अशेंच जेजूच्या कालारी व्हंकल न्हवरो पांय वाटेन येवचें आनी देडयांनी तांकां सांगात दिवचो एक बारी संभ्रम पूण ह्यो 5 बूद नातलेल्यो कितें करतात दिवे मात घेवन येतात सट्टीक तेल घेनात आतां होरेत केदाळ येता म्हूण गोत्तू ना चिमणी ल्हान चिमणेचें ल्हान तातूंत तेल इल्लें भरता आनी ती जळोवन आसा पालवोंक जायना आनी ती जळोवन आसा केदाळा तेल मुगता गोत्तू ना केदाळा ती पालवता गोत्तू ना आनी तेवळो कितें करी जाय सर्तीक एक कुळसुल्यान तेल घेवन ये जाय ती एक सालती एक समजणी वा बुदवंतकाय पूण तेंय तांकां कळोंक ना एमको पणमोर गेल्ले बरी आसले दिवे घेवन आयल्यान तांदूळ तेल आसा गी न्ही आदीं आमच्या काजराच्या माटपांनी पुरा कितें आसलें गॅस लायट आसलें न्ही गॅस लायट फडावत गॅस लायट नातल्यार व्हडले लॅम्प्यो नातल्यार दोंदयो आसताल्यो गॅस लायटाक मेंटलां आसतालीं मेंटलां आनी चिमणे तेल घाली जाय गॅस लायट सर्वीस करून दवरी जाय आसलें पूण थोडे फावटी काजराच्या माटवांत रोसाचें कार्य जाल्या उपरांत रांदूंक आसतना थोडे फावटी गॅस लायट कुरवतात मेंटल गेल्यार मेंटल घालूंक ना देखून थोडे फावटी घरच्यांक येताले एक मेंटलांय तयार करून दवरूं ना चिमणे तेली तयार करून दवरूं ना कोयत्योय नांत सुरयोय नांत आदाळेय नांत म्हणून पुरपुरचें आसलें देखून पयलेंच तयार करून दवरताले शेजारचीं वानां शेजारचीं कान्नी शेजारचे आदाळे शेजारचे बांक न्ही शेजारची आयदनां शेजारचे गॅस लायट ही पुरो हाडून सारकें तयार करून दवरताले राती कसलीच गडबड जायना जो म्हणून ती बुदवंतकाय कोणी एकलो घर बांदून देंवता जाल्यार कितें करता माथेवाच्या वांजेलांत आमी आयकता ते 7 दोग घर बांदपी एक बूद आसलेलो एक बूद नातलेलो बुदवंत कितें करता कडपी सुवातेर बुन्याद घालता आनी मजबूत घर बांदता आनी वारें येवून दी वादळ येवून दी आनी आवरासो लोट त्या घरा मारून दी तें कोसळोन पडना आनी एकलो वट्रासी घर जायचें हे घरांती भितर घर जायचें आनी त्या घरांची येजें म्हणून वट्रासी बांदता ताका फोव तें फावंडेशन ना फोव ती सिमीट ना फोव तें मिक्सिंग ना वट्रासी बांदता एका दिसा माटाक सोबी दिसता थोड्या दिसांनी वावर येता पावस येता वारें वादळ त्या घराक मारता तें कोसळून पडटा देखून बुदवंत मनीस कितें करता घर बांदचे पयलें बरें प्लॅन करता खंयसर बांदची म्हूण सुवात सोदता बरें प्लॅन करता एप्रुवल काडून घेता जाय तितलें मेटिरियल जमो करता आतां रेंव मेळना देखून पयलेंच रेंव फातोर जाल्ली पुरा रेडी करता सक्कडी रेडी करून जाल्या उपरांत कार्या देंवता कार्या देंवल्या उपरांत रेंव ना फातोर ना म्हणून पेंडींग उरचें बरी पळयना बुदवंत मनीस जायते चिंतात जायती तयारी करतात आनी ताच्या उपरांत कार्य देंवतात ताका बुदवंतकाय ताका जाणटीकाय ही बुदवंतकाय सर्गींतावन लाभलेली ती आमी वापरूंक जाय कित्याक म्हळ्यार देवान आमकां बुदवंतकायान रचलां आमकां जानवरां बरी रचोवंक ना आमकां देवान एक अथमो दिला एक चिंतपाची सकत दिल्या कितें बरें कितें वायट म्हूण आमी जाणाव आनी त्या बऱ्या आनी वायटाच्या खुशेन आमी जिवंक आसा देखून बूद नातलेल्या आमी बरी जिवंक जायना देखून जेजू म्हणटा न्ही बुदवंत आनी बूद नातलेले
बुदवंत मनीस कडपी सुवातेर घर बांदतात, बुद नातलेले रेबेर घर बांदतात. बुदवंत म्हळ्यार 5 देडयो त्यो दिवे घेवन येतात, सांगाता तेल घेवन येतात. 5 देडयो बूद त्यो दिवे मेळलेले घेवन येतात, सर्तीक तेल पर्यंत हाडिनात. देखून कोणाक ते फावो जाता? बुदवंतांक. सर्गींचे राज बुदवंतांक, सर्गींचे राज बुदवंतांक फावो जाता. बुदवंतांक कसली बुदवंतकाय? संवसारी शिकाप जोडलेली बुदवंतकाय, PhD बुदवंतकाय न्ही. PhD जोडलेल्या मा सर्गीचे राज न्ही. सर्गींच्या राजाची एक जाणवाय, अपरिमीत जाणवाय वापरन जी येतल्यांक तें फावो जाता. तें फावो जाता म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो. ती सालते जिविताची जाणवाय, जाणती काय त्यान तूं आमी जियेसय. देखून देव तुजे मुखार म्हणटलो कितें बरें कितें वायट परखून जी सकत तुका दिल्या आनी त्या सक्तेन तूं जिवंक नाय. वायट विसलें कुशे प्रमाणे चियलोय आनी आज पश्चात्तापावन आसाय. सर्गेच्या राजाचे दार तुका उक्तें ना म्हूण सांगतलो. हांव कोण म्हूण नेना, तूं कोण म्हूण नेना, दार दांपून जालां, तूं कोण म्हूण हांव नेना म्हणून म्हणटलो. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, कित्याक म्हळ्यार ती जाणती कायन ती बुदवंत कायन आमी जियोंक सकूं ना. ही काणी अशी आसा. एका राज्यांत एक राय आडलतें चलयतालो खंय. आनी आडलतें चलयता त्या रायाक भुरगीं नातलीं. देखून ताणें मरच्या फुडें एक शासन बरयलें आनी म्हळें की म्हजे उपरांत कोणीय राय जावयेत, कोण पळय पयलो येवन म्हणटा आपूण राय जाता म्हणून ताणें राय जावयेत, ताका रायाच्या पाठार बसयचें. पूण ताणें राजवडकी चलोवंक फकत 2 वर्सां मात अवधी. 2 वर्सां जाल्लेंच ताका थंय तावन गडी पार करचें लागशिल्ल्या द्विपाक. थंय जीवदाळी, रानमन जाती, रान पुरो आसा, त्या रानांत ताका उडयचें, द्विपान उडयचें. थंय ताका रानमन जातींनी ग्रासून खायचें वा सर्पांनी साबून जिवेशी मारीचे. राई तें शासन दवरून मेलो. ताच्या उपरांत एकलो तरणाटो फुडें आयलो. 2 वर्सां तरी राय जाता म्हणून आयलो आनी मंत्री लागीं म्हणालो हांव राय जाता. शासना प्रकार ताका रायाच्या पाठार बसयलें. 1 वर्स ह्या रायान आडलतें चलयलें पूण संतोश नातलो जिवितांत. कित्याक 2 वर्सांनी अवधी काबार जाता, आपूण मरोंक आसा म्हणून भियान. 1 वर्स 2 म्हयने जाले रायाक कंत जोर जाली. 4 म्हयने 1 वर्स 4 म्हयने जाले रायान जेवचें उणें केलें. 1 वर्स 6 म्हयने जाले रायान उलोवचें आसचें पुरो उणें गेलें. 1 वर्स 8 म्हयने जाले राय संपूर्ण कंगाल जालो. 1 वर्स 10 म्हयने जाले रायान सगळें ताजें जिवीत एका निराशेच्या जिविताक लोटलें. कंगल जालो राय. 2 वर्सां भरती जालीं ताका पाटा वयलो देंवयलो आनी त्या रानाक लागशिल्ल्या द्विपांतल्या रानाक खाण उडयलो. थंय ताका रानमंजांनी ग्रासून सोडलो. ही खबर सगळ्यांनी विस्तारली. कोणूच राय जावंक फुडें येवनात, कोणी फुडें येवनात. क्रमेण मंत्री चिंता कोण म्हणी येत गे म्हूण चिंता आसतना एकलो भिकारी मागतलो मनीस रावळेरा भितर येता आनी म्हणटा हांव ह्या राज्याचो सांदो, म्हाका राय जावंक खुशी आसा. शासनान बरयलां कोण पयलो जावन उसारता आपली उसारणी ताका रायाच्या पाठार बसयचें. आनी अशें मंत्रीनी गद्दाळ्यान ताका न्हाणोवन धुवन नितळ पुरा करन बरें कर मुस्तायकी घालून रायाच्या पाठार बसून मदीं घालून किरीट दवरलो. ह्या रायान भोवपुरबायचें आडलतें चलयलें. 1 वर्स जालें, 1 वर्स 2 म्हयने जाले, 4 म्हयने जाले, 1 वर्स 6 म्हयने जाले. रायाच्या तोंडार कांय खावची न्ही ना, भिरांत ना, आकांत ना, संतोशान आसा, आसन खेळून आसा, घट्ट जेवण आसा. 1 वर्स 8 म्हयने जाले. आतां मंत्री टेन्शन जालें. ओ राय अशें कितें करता? पयलीं सो राय कंगल जाल्लो, कांय नासतना जेवी नासतना रुदान करनासलो, हो संतोशान आसा. राया लागीं आयलो मंत्री आनी म्हणालो राया कितें गजाल? पयलीं सो राय तसो आसलो, तूं संतोशान आसाय. तोळो राय म्हणालो मंत्री आनीक 4 म्हयने आसात, वेट कर.
जेद नांव पाठार देंवता तेच नांव सांगतलो कित्याक आसूं संतोशाचो गूट कितें गे म्हूण तुमकां सांगतलो. आनी अशें परत संतोशान आपली 2 वर्सांची राजपणाची अवधी काबार करता. आनी 2 वर्सां जातच ताका पाठार देवूंक आसा. आनी त्या दीस ताका दिवचो आनी ताका कितें संडाफो दडसो संभ्रम चलयतना राय कंतिश्ट ना, संतोशान आसा, आसून खेळून आसा. आनी तो म्हणलो आज म्हज्या संतोशाचो गूट तुमच्या मुखार दवरता. म्हाका 2 वर्सांनी तुमी हांगासर पाठांतान सकयल देवयतात म्हूण खात्री आसा. आनी आज तो दीस आयला आनी तुमी म्हाका हांगातावन त्या द्विपाक उडयतल्यात म्हणी खात्री आसा. आनी हांव खंडीत म्हाका तुमी थंय घालतात आनी हांव खंडीत थंय वयतलो. पूण तांच्यो सगळ्यो मन जाती हांवें धरन हें व्हडलें जू केलां, त्या जुवांत गेल्यात. सगळ्यो जीवदाळी नाश केल्यात, रानपुरा काडलां आनी सगळें थंयसर बिल्डिंगां बांदपाक घालून कृशी करून अभिवृद्धी केल्या. जायत्या म्हज्या राज्यांतल्या लोकांक हांवें थंय व्हरून दवरलां. आज तो द्वीप तें रान ना, आज तो द्वीप मन जातीचें भुयार ना, आज तें द्वीप जीवदाळीचें कोटें ना, तें एक राष्ट्र जालां. थंयसर राजवडकी चलयतलो, मरता पर्यंत थंय हांव राय जातलो. वय म्हज्या मोगाच्या बाबणी बुदवंतकाय ही ह्या काणये मुखांतर एक संदेश आसा. आमचें राज्य सर्गींचें आमी थंय वता म्हूण खंडीत आमकां खात्री आसा. आनी ह्या सर्गीच्या राजाच्या जाणवायाक आमी अत्रे करून रावूं जाय. सर्गीच्या राजाच्या जाणवायान आमचें जिवीत फुडें सरी जाय. सर्गीच्या राजाच्या जाणवायान एक दीस आमी त्या राजांत आमी प्रवेश जावंक जाय. सुमया सवें देवा सवें आमी त्या जेवणांत बसूंक जाय, असो उद्देश. देखून जाणटेक्यान संवसारी जिवितांत मेटां काडूंक जाय. सर्गीची जाणवाय सोदून पवित्र पुस्तका मुखांत, देवाच्या उतरां मुखांत, संस्कारा मुखांतर, एवकारिस्ती जेवणा मुखांतर सर्गीची जाणवाय आपणाची खर्ण फुडें सरूंक जाय. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तवळ मात्र आमी सर्गीच्या राजान शबास म्हणली एक उसारण्याची उतरां आयकूंक शकतले. हांव देव म्हणटलो, सुमी म्हणटलो शबास, ल्हान संगतीनी तूं विश्वासी, व्हड संगतीची जबाबदारी दितलो. असलें जिवीत जिवंक सुमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. उबी रावया. पान नंबर 5 च्या बुकांत सांगाता काडा. एकाच देवा सत मानता, सर्पद्वेदार बापतो सर्गानी प्रितमी सो दिसत्या ना दिसत्या सर्व वस्तू सो रचणार. आनी एका समया जेजू क्रिस्ता सत मानता. देवा सुकलस्पूत तो सरकळा आदी बापातान जल्मला. देवातान देव उजवाडातान उजवाड करे, देवातान उपसल्लो करो दे. तो देवातान जल्मला ताका रुसूंक ना. बापाच्या सई बसो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आम्हा मनशा पासोत आनी आमच्या सोडोने पासोत सर्गांत तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकारमयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे बसोत पणस पिल्या तकाल ताका उडसार मारलो. ताणें कस्त मरण सोंसल्यान ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे 3ऱ्या दिसा तो जिवन जालो. सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांचे मेल्ल्यांची मनसबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटीक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सत मानता, ईश्वरानी जीवदाता तो बापानी पुता निपसला. बापानी पुता बराबर ताका एक समासारको नमस्कारान महिमा पावो. प्रभाद्या वरवीं तो उलयलो. एकच पवित्र आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेले देवसभे सत मानता. पदकाच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता. आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी सस्नाच्या जिविताक विस्वास उरवता. आमेन. मगळ बाबडीनो ह्या आमच्या बावर्तान आमची मागणी, आमची गरजो सर्गींच्या बापाच्या पांयां तळा दवरया. सर्गींच्या जाणवायन सर्गींचे राज आपणावंक ह्या पृथ्वीचेर मेटां काडूंक जायची कृपा फोव जावं दी म्हूण मागया. सर्गींच्या बापा, आमच्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी सर्गींच्या राजाची खरी जाणवाय आपल्या परजे सांगाता दैरान वांटोवन घेवं तांकां उर्बेन बरमण मागता. हांव जवाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या गांवच्या राजकीय आनी सामाजीक फुडाऱ्यांक आपल्या क्षेत्राच्या सर्व लोकां पासत वावरचे आनी मानवीय मोलाच बरयल्ले समाज रुपीत करचे बरें मोन दी म्हण मागता. हांव बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगज कुटुंबाच्या सांद्यांनी एका काळजाची आनी एका मोनाची जावन फिरगजींतल्या गरजेवन बावंडांतय वांटून घेवचो स्पिरीत रुता करूंक कृपा दी म्हण मागता. हांव बापा आमचे मागणे आयक.
आमच्या गांवच्या सर्व लोकांनी जात कात मात लेकी नासता एकामेका मनशापणान आनी गौरवान स्वीकार करून जियोचे उदार काळीज दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या युवा जाणांनी संवसारी जाणवाये सांगाता सर्गींच्या राजाची जाणवाय जोड तांच्या जिणयेच्या दिव्यांनी बऱ्या कार्याचे तेल बरोवंक सोम्याचो पाटलाव करचे बरें मोन तांकां दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्गींच्या लग्न उत्सवाच्या जेवणाक बसच्याक बुदवंतकायेन आनी शाणेपणान तयाराय करूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. सांजूत देवाक समर्पिल्ल्या फिरगजीच्या आनी पुणशेताच्या उदारगते खातीर दान दिल्ल्या सोमेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावंटीचो आनी दानाचो फळ यथेश्ट मापान तांकां मेळासो कर. सांगातास ह्या पून तळार हाती धरिल्ली सगळी योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शाबितायेन पंथाक पावय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. मिसांव आयताराचण करता वखता आमी मिसांवाक संपूर्ण सहकारान पाठिंबो दिवंक सोम्याची जाणवाय सर्गींच्या राजाची जाणवाय सगळ्या मनशांक ती पावोवंक वावरच्या दिशेन आमी वावरूंक तो सहकार दिवंक सोमी आमकां कृपा दिवन दी म्हूण मागया. सर्गींच्या भोव मुखार बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी तुका भेटोवन दिता हांव. तुजे उदंड दयेन आनी काकुळतेन आमकां तूं पाव. तुजे जाणवाय प्रसार करच्या त्या वावुरांत आमी सांगात दिवंक पाठिंबो दिवंक सहकार दिवंक कृपा दी. आमच्या पृथ्वेचेर बेड्याचेर क्रिस्तीचेर मनशा कुळाचेर आशिर्वाद घालून ती नंदन कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मगळ बाबडीनो आतां मिसांव आयताराक दान जमयता उदारपणान कुमो करची आनी मिसांव आयताराक तुमी दान दिवचें. तशें जसं काणी आडल्या जाल्यार हांगासर पुरशांवाक काणी काडून येवचें. 5 C22. कोये बापा भेटता वासुका स्वीकार करे बापा. उंड्या वायणा संगी भेटता विदेनी मानंत गे बापा. स्वीकार कर बापा काणीक मोगान दिता तुका. आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिप जीवन आमचे नंदन कर. स्वीकार कर बाबा काणीक मोगान दिता तुका. आशीर्वादित मोगान तुझ्या तिप जीवन आमचे नंदन कर. जग बापा संगीत अर्पिता ही चिनी पवित्र करे बापा. सेवेक तुझे सदा समर्पित सर्वदा अमर तुम करे बापा. स्वीकार कर बापा काणीक मोगान दिता तुका. आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिप जीवन आमचे नंदन कर. स्वीकार कर बापा काणीक मोगान दिता तुका. आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिप जीवन आमचे नंदन कर. म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सद्पदवेदा देवपा मानता तसलें जावं म्हूण मागाती. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमीक आमचे नेक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घे. कनवळे आमच्या भोव मोगाळ बापा ही जेजूच्या कुडी रक्ताची निर्मळ भेटवणी तुजे मुखार सोडूं तिका लागून तुज्या सुबाम काकुळटीचो पावस आमचे तुज्या पातकी भुरग्यांचेर वत म्हूण आमी मागता.
तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमीन. सर्वेस्प तुमचे सवे असो तुमचे सोबे असो. आमची काळजां उबारूया आमीन. तीन सर्वेस्परातय उपारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया वयशी आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि सस्नाच्या देवा सर्व कळ्यांनी सर्व थंय जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोन्ही तिसवांनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कस्ता मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुना जिवानपणां जिखल्या आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचें आपल्या महिमेवन सर्ग प्रवेश वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीचीं देखून आतां देवदूतांनी सगळ्या भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता Povit, 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 दरबारांचो सर्वेस तू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय पवित्र घडी आमी संभ्रमता भाव भयणीनो उंडा आनी वायन आसलें जेजूचे मांस आनी रगत सावन बदलची पवित्र आत्म्याची घडी हे घडये कितेंय मागता हांव खंडीत आमी घेता हांव मिसामा खातीर वावरूंक जिवंक आदार करपा मागे जेजूच्या कुडी रक्ताक आमी समर्पण दिवया बाबा करोस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची इसर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता हांव जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक विचार ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी बळ्या हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पोवची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळ्या तुम्ही समेस्त घेयात आनी यांतले पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्नीक कराराचें रगत पदकाचे बक्षांनी मेळच्या तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत वरवतले हे म्हज्या उगडासाक करात बवाट तसो गुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन सारा जेजू नव्यान येतलो बाबा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणा समी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत सवंडो आनी सोडूनेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगत सेवतेल्या आमा समेस्तां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा सगळ्या संवसारा विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या पापा साहेब पीटर पॉल आमच्या गवळी बापांनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर तांकां तुजी इस्तगत येदंतरलेल्या समेस्तां तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरे देवाच्या माया संगती तिसपती बागे वजू जाय बागे धर्म जोता बागे वजूता देवानी सर्व कडी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांदा मुखां वांटोती तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुडुंदराची आज नमतीन दवरना सर्गींची साणवाई सर्गींची वधू अनकाय आपणावंकू आणि सर्गींच्या कुशीन मेटांक काडूंकू देवा स्वादार कृपा मागून समियान शिकलेले मागणे भक्तीन सांगता मागे आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र सांग तुझे रासन कायू तुझे कुशी सरकार जाता तशी संवसारात सांग आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां शिताव तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सुर वायटांतले विघ्नांतल्या निवारांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार देखुणे जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्त चेणे बरो शानत रेखतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेने सर्व उपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय की पदवेन महिमान तुजी ससनाच्या ससना समये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म जाता म्हणून तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जेत आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससना समयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे कागद कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची कागद कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी आमकां समीसनाच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली. समीस ही सर्गींचेर जाणवाय भुमीचेर हाडून ही जाणवाय आपण सर्गींचेर राजोड उंगलो दितात ती ही शेळीचे जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभाग. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. Rosnar somniar, tus muzo adar, tus muja काळजान somniar, सदांच करविडार. tus muzo rosnar somniar, tus muzo मुझ्या काळजान सोम्या सदांच करविडार. जिविता सोडतो सर्गीता देवलो संसारासनी जीव दिवच्या बापान तो धाडलो. तुजे लागीं येता तो केदींच बुके सोना तुका सत मानता तो केदींच ताणें सोना. तूंच मुजो रसना सोम्या tus muzo adar, tus muja kaळजान सोम्या सदांच करविडार.
कर्जन दरिल्ल्या सुमिया जेजू कमियार गांधीबिया आमचे दोळे दांपिया इकडी पर दोळे दांपून आमच्या सुमिया लागीं उलोवया. आमचो सुमी आमच्या काळजांत आसा, आमच्या मोतींत आसा, आमच्या सगळ्या जिवितांत तो आसा. सुमी आमचे थंय राव. तुज्या कृपेन आमकां बर, तुज्या देण्यानी आमकां बर सुमिया. तुजी जाणवाय आमकां दी. ह्या जाणवायेन सर्गीच्या राजा खातीर जिवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागया. सुमीन केल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर गांधीबिया. ताजी जाणवाय आमकां दिल्या, गिन्यान आमकां दिलां, चिरूकाय आमकां दिल्या, बेसांवांनी भरलां. हे सर्व बरेपणा खातीर अर्गां दिता आसतना आमकां राखून सांबाळलां. अर्गां तुका सुमियान जेजू, अर्गां तुका सुमियान जेजू, होगळप तुका सुमियान जेजू, होगळाप तुका, आराधन तुका सुमियान जेजू, आरतान तुका, वंदन तुका सुमियान जेजू, वंदन तुका, जय जय तुका सुमियान जेजू, जय जय तुका, प्रणिपा तुका सुमियान जेजू, प्रणिपात तुका, अर्गां तुका सुमियान जेजू. अर्कां तुका, सर्व वाईटांतले विघ्नांतले अनुवारांतले निवारलेल्याक अर्कां तुका, कुडयेत्म्याची बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर, अर्कां तुका, सरापायांतल्या अवघडांतले मरणादी पिड्यांत आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर, अर्कां तुका सुमिया जेजू, कलजारातीची बरी नीट फोव केल्ल्या खातीर, अर्कां तुका, आयसू दीस पळोवचे बाग फोव केल्ल्या खातीर, अर्कां तुका, फाटल्या दिसांनी बरो पावस फोव केल्ल्या खातीर, अर्कां तुका, गडगड्या झगडांतल्या आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर, अर्कां तुका, हे मिसाकच्या बलिदानाक येवचे बाग फोव केल्ल्या खातीर, अर्कां तुका, हे बलिदान भेटोवचे बाग फोव केल्ल्या खातीर, अर्कां तुका, जे उतरान आमकां दादोशी केल्ल्या खातीर, अर्कां तुका, तुज्या पवित्र जेवणान आमच्या आत्म्याचें पोशण जाल्ल्या खातीर, अर्कां तुका, तुजो मिसां वावर आख्ख्या संवसारार बरान चलच्या त्या देण्या खातीर, अर्कां तुका, सुमिया तुवें केल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर, अर्कां तुका, अर्गां तुका सुमियान जेजू, अर्कां तुका, अर्गां तुका सुमियान जेजू, अर्कां तुका, होगळाप तुका सुमियान जेजू. होगळाप तुका, सुमिया उपकारी काळजां दिनवाशी मोनान सुम्या कर्गां दिव्यान देण्या पासून ताच्या मोगा पासून मूर्ती उपकार ताजो बाबुडिया. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारांनी दयाळ आमच्या भोवमोगाळ बापा, तुझे दैवीक बळ आमच्या जिवितांत अदीक अदीक परजळशें कर. जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या जेवणांत तुवें आमकां परतून जिवान आनी गठायन भरल्यां. तातूंत बसयलेलें सर्गीचें सुख सोडूंक ह्या जेवणा वरवीं आमकां तयार कर. ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आणि सर्व पदवीदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपला आशीर्वाद घालू. वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धडता. देवाचे उपकार. पानसंको 217 F14. सुम्यामी वेता कीर तुझी गाता, उपकारांस तुझ्या अर्गां दिता. वाटेन तुझे सोलूंक, मोगान तुझ्या रावूंक, संदेश तुजो गाजोवंक आदार मागता. गटाय जोडून सर्गीं काणान वेतान सम्या कुर्बेन, कस्तां दुखान तुजेर पातयेन मुखार सरता उर्बेन. गटाय जोडून सर्गीं काणान वेतान सम्या कुर्बेन, कस्तां दुखान तुजेर पातयेन मुखार सरता उर्बेन. सम्या आमी वेता गीत तुजे गाता, उपकारांस तुज्या अर्गां दिता. वाटेन तुझे सोलूंक, मोगान तुझ्या रावूंक, संदेश तुजो गाजोवंक आदार मागता. मोगान पुता सोवे आमकां मरी आशीर्वाद दिवं आमकां. भगीन क्रिस्ताचे कृपेनी आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.
मोगाचे न्हू तुमी भक्ती का आमकां चड मोगाची आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागतात आनी असो आमच्या आनी तुमच्या मदें एक मोगाचो बांद आसा फाटल्या जायत्या वर्सांत तुमी आमकां विविध रितींनी सहकार आनी पाठिंबो दिवन आसात हर एक पटी मिसा उपरांत हांवें तुमचे लागीं कुमक मागलेल्या वेळार इस्कलाच्या बऱ्या वावरा खातीर तुमी जायतो वावर जायती कुमक आमकां दिल्या त्या पासून तुमकां आमी दिन वचता इस्कलाचें काम हातीन धरलें तें जावनूच आसा सारकें ताकपाक ना पूण कितें गरजेचें आसा तें आमी करून आसा ह्या दिशेन जायत्या जाणांनी तुमी आमकां कुमक केल्या आदार दिल्या आनी सांगात दिला त्या पासून काळजांत तुमकां देव बरें करून म्हणटा तशेंच आणकी जायतो वावर करूंक बाकी आसा तुमच्या उदारपणाच्या सहकारांनी कुमकेन तो पंथा पळोवंक आमकां साध्य जाता ह्या दिशेन फुलनी फुलाची पाकळी दिवन वर्त्या मापान सहकार दिवंक तुमकां आमी आपोवणें दिता तुमी येदोळ दिल्ल्या सहकाराक बरेपणाक आनी तुमच्या उपकारांक आमी ऋणी जावन आसा आनी खंडीत काळजांत देव बरें करून म्हणटा आनी मुखल्या वावराक तो सुसांगात पाठिंबो आमी आशयता हांगासर दिल्ल्या अकावंट नंबराक तुमी आमकां कुमक करियेत तशेंच हांगासर दिल्ल्या फोन नंबराक फोन करून आमकां संपर्क करियेत परत तुमकां समेस्तां देव बरें करून म्हणटा आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा आनी खंडीत देव आम्हा हर एकल्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो परत तुमकां देव बरें करूं